नमस्कार. हांव देवेंद्र प्रभुदेसाई, काँग्रेस पार्टीचो प्रवक्ता. आणि आज मुद्दामून तुमचे मुखार विशय घेवन आयला तो म्हणल्यार आमचे तुयें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे सगळ्या पूर्ण तालुक्या खातीर एक गरजेची. थंय काही वर्सां मागीर सॅटेलायट ओपीडी म्हणून सुरू जाल्ली. जवळजवळ म्हाका दिसता 2-1 वर्सां ते चलताले. आणि हे सॅटेलायट ओपीडी म्हणजे वेगवेगळे एक्सपर्ट डॉक्टर्स येताले, सर्जन येताले आनी ताची टीम येताली आनी पूर्ण बिरेस्तार हो लोकांची एक बऱ्यापैकी सोय जाताली. सगळ्या लोकांचे मागीर तो ऑर्थोपॅडीक सर्जन आसत, गायनोकॉलॉजिस्ट आसतलो किंवा पेडियाट्रीक आसतले, हे सगळी डॉक्टर एक्सपर्ट येताले. 2 सर्जन आसताले ताचे बरोबर आनी जी पूर्ण मेडिकल टीम आसताली तातूंत कितें तरी लोकांक ताची आरोग्याची सेवा मेळटाली. मध्यंतरी कशें जालें की लोक सगळे जे तुवें लिंक हॉस्पिटल विथ GMC ते जावचे म्हणजे ह्या आंदोलनात आमी सक्रीय सहभागी आशिल्ले आनी ते 100 बेडेड GMC लिंक हॉस्पिटल तयार जावचे म्हणून लोकांचे पूर्ण लक्ष हे केंद्रीत आशिल्लें त्या हॉस्पिटलाचेर. आनी थोडेशे आमी हो विशय विसरले. पण आज आमकां लक्षांत येता की ही खरोखर एक काळाची गरज आशिल्ली. जो पर्यंत फूल फ्लॅज GMC लिंक हॉस्पिटल सुरू जायना तो पर्यंत तरी ही सॅटेलायट सेवा चालू उरची आशिल्ली. मध्यंतरी कशें जालें की ह्या काळान आमी बिजी उरले आनी जी अचानक ही सॅटेलायट सर्वीस बंद जाली. खूब लोकांनी आमच्या लक्षांत हाडून दिलें की त्या संदर्भात कितें तरी आवाज जावपाक जाय म्हणून. सो आमी मुद्दामून तेचे बद्दल विचार लोकांचो विचार हो सरकार पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. ही सॅटेलायट जी ओपीडी आसतली हातूंत असंख्य लोकांक आरोग्याची सेवा मेळटली. मागीर आमचे हेल्थ रिलेटेड वेगवेगळे विशय आसतले, बोन्स आसतले किंवा गरोदर महिला आणि इतर सगळे हे सगळ्यांक ती एक सेवा जाताली आणि बरे डॉक्टर आमच्या गांवांत येताले म्हणून ही सेवा आमच्या हांगा उपलब्ध जाताली. आणि अशें लक्षांत येता की ही सेवा बंद करून खंय तरी 70 भितर 2 दिसा ओपीडी चालू असतात. सॅटेलायट ओपीडी 2दा चालू आसत तरी अशें आमच्या कानाचेर आयल्या. आतां एखाद्या तालुक्या खातीर 2दा उपलब्ध करप आनी दुसऱ्या एखाद्या तालुक्याक एकूय दीस ना किंवा ती आशिल्ली ती बंद करून दुसऱ्या तालुक्यात शिफ्ट करप हे कितपत योग्य आसा होय विशय आसा. आतां आरोग्य मंत्री 70चो आशिल्ल्यान सगळे कितें तरी 70 खातीर करप म्हणजे गोंय हो भाग पेडणे हो भाग गोंयचो न्हय आनी आरोग्याचे सेवे कडेन टोटली दुर्लक्ष करप हे बरोबर न्ही. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एटलिस्ट सॅटेलायट जी ओपीडी आशिल्ली ती ताबडतोब सुरू करची अशी आमची सर्वसामान्यांची मागणी आसा. जी ही सॅटेलायट सेवा आशिल्ली, सॅटेलायट ओपीडी जी आशिल्ली ती सकाळी 9 ते 12 पर्यंत हांगा तुवें हॉस्पिटलान आसताली, तुवें हेल्थ सेंटराचेर आसताली. आणि कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर हे 3-4 वरां बिरेस्तार दीस जाल्ल्या कारणान आनी तो दीस हो पेडणेचो बाजाराचो दीस आसल्या कारणान खास हे लोकां खातीर बऱ्यापैकी एक सेवा तयार जाल्ली. आनी 12 उपरांत ही हांगासून आमच्या तुयेनसून कासारवाड्या हेल्थ सेंटराचेर वताली. थंयच्याय लोकांक ताचो बेनिफीट जातालो. आनी अशें आयकूंक येता की गेले 3-4 म्हयने जाले ही सेवा आतां बंद पडल्या. सो म्हजी विनंती आसा, कळकळीची विनंती आसा आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री राणे हांच्यांनी ह्या संदर्भात लक्ष घालचें आनी ही सेवा ताबडतोब सुरू करची. ह्या लोकांची ही सामकी गरज आसा. सो ही गेल्या 3-4 म्हयन्याची बंद जाल्ली ओपीडी ही ताबडतोब सुरू करची अशी विश्वजीत राणे कडेन हेल्थ मिनिस्टराकडे आमची कळकळीची मागणी आसा. नमस्कार, हांव गुरुदास पांडे, पार्शेच्यान. आज आमी कितलींशींच वर्सां पळयता की तुयें हॉस्पिटल जें आसा तें लोकां खातीर उपलब्ध सरकारान केल्लेलें आसा आनी ते बऱ्यापैकी फॅसिलिटी दितलेच अशें कांय गॅरंटी ना. त्या खातीर आज गव्हर्मेंटान थंयसर देगेकच एक बिल्डींग बांदली जेणे करून सगळे जे GMCची फॅसिलिटीज आसा ते थंयसर लोकांक उपलब्ध जावचे. सगळे सुविधा जे आसा ते सगळ्यांक लोकांक थंय मेळचे. आनी गेली कितलींशींच वर्सां आमी पळयता की हे जे हॉस्पिटल आसा ते बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज अशे दिवंक पावूंक ना. कारण एक जर शीक मनीस पडलो किंवा हार्ट अटॅक जावन गेलो किंवा आनीक काय घेवन गेले जाल्यार तांकां ते फक्त कांय ना, फक्त मातशें इनिशियल ट्रिटमेंट करता आनी तांकां ऑक्सिजन लायतात आनी गाडयेन 108 घालून म्हापसा नाल्यार GMCन पावयता. अशे हे फॅसिलिटीज तेंचे बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज ना. कालच्या हेका आमी पळयलें की एक फॅसिलिटी जी गव्हर्मेंटान आमकां दिल्ली सॅटेलायट फॅसिलिटी जेच्या अंडर लोकांक बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज ऑर्थोपॅडीक दोतोर येत किंवा आनीक कसले दोतोर येत आनी ते मेडिकल ट्रिटमेंटाच्या अंडर जी सॅटेलायट ट्रिटमेंट आमकां दी आसले प्रत्येक ब्रेस्तारा तेच्या अंडर बऱ्यापैकी दोतोर थंयसर येत आसले. जेतून भितून आमचे ऑर्थोपॅडीक दोतोर आसले, जे हाडांचे दोतोर आसले,
परत गायनेक दोतोर आसले, त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर एक पॅट्रिक असे दोतोर थंय येवन त्या मेडिकल फॅसिलिटीज लोकांक प्रत्येक ब्रेस्तारा दी आसले. तितून परत सर्जन स्पेशल हे आसले, जेणे करून आमच्या पेडणेकारांक ही सुविधा जी आसा ती बऱ्यापैकी त्या सॅटेलायट फॅसिलिटीच्या अंडर मेळा आसली. आज आम्ही पळयता गेले 4 महिने ही फॅसिलिटीज बंद. 70 तालुक्या सारख्या 70 म्हणजे वाळपय ह्या जाग्यार तुम्ही मेडिकल ट्रिटमेंट ही सॅटेलायट फॅसिलिटी 2 विकांसून दिता, 2दा. आज आम्ही पळयता ह्या मेडिकल ट्रिटमेंट म्हटल्यार आपल्या ही सॅटेलायट फॅसिलिटी जी आसा ती आमकां पेडणेकारांक आमकां विकांसून एकदा मेळा आसली. ती गेले 4 महिने हांगासर ती फॅसिलिटीज मेळना. आणि आमकां आयकूंक येलें की वाळपय सारख्या म्हणजे विश्वजीत राणेच्या एरियेन तुम्ही ही हॉस्पिटलाक ही फॅसिलिटी 2 विकांसून 2दा दिता. आणि आमच्या सारख्या पेडण्यांक कित्याक दितात तुम्ही? पेडण्या तालुक्यान आमची 2 हॉस्पिटलां आसा. एक तुयें हॉस्पिटल आसा, दुसरें आसा ते कासारवडणे. ह्या दोनूय हॉस्पिटलांनी तुम्ही 4 महिने गेले तुम्ही एकूय फॅसिलिटी दिना. हे सॅटेलायट फॅसिलिटीच्या अंडर 9 ते 12 जे आसा तो टायम आसलो आमच्या ह्या हॉस्पिटलाक. आणि ते गेले 4 महिने हे फॅसिलिटीज बंद. लोक वचन परतन थंयसर येतात. आणि आमचे हे लोकांची सगळी सुविधा जी आसा ती गैरसोय ह्या सरकारान केल्लेली आसा. वेळार आमच्या तुयें हॉस्पिटलार येत आसले ही सॅटेलायट फॅसिलिटी जी आसा ती, आणि सांजच्या वेळाचेर ती आमच्या PSC कासारवडणे ह्या जाग्यार वता आसली. आता हे गेले 4 महिने जाले ही फॅसिलिटीज आमकां गव्हर्मेंटान बंद केल्लेली आसा. आज हॉस्पिटल आमचे तुयें हॉस्पिटल बिल्डींग फक्त उबी आसा, अजून पर्यंत फॅसिलिटीज येवंक ना. 70 वाळपय सारख्या भागांसून 2 बशी हांगासर पावता कामगारांचे. आणि आमकां ही सॅटेलायट फॅसिलिटी आमकां 1 विकांसून एकदा मेळना. अशे फॅसिलिटीज जे आसा ते पळय तुवें हॉस्पिटलान दिवपाक जाय आसले, जे गव्हर्मेंटान थंयसर लादूंक जाय आसले, ते अजून पर्यंत आमच्या पेडणेकारांक खंयचीच फॅसिलिटी मेळना. फाटल्या दिसांनी एक टेलिमेडिसीन म्हणून एक फॅसिलिटी चालू केल्ली, ती ताका आतां बंद जाली. जे फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटान आमकां पेडणेकारांक हांगासर ह्या हॉस्पिटलान दिवंक जाय आसले ते अजिबात ना. सगळे फॅसिलिटीज जे आसा ते बंद उडयल्ले आसा. हॉस्पिटल ताकाच बंद आसा आमचे नवीन बिल्डींग जावन. आणि हे फॅसिलिटीज आमच्या पेडणेकारांक मेळना हे केदें व्हडलें दुर्दैव आसा. आज आमचे लोक वचन परतन येता. आणि जे कोण बाबडे सारकेच सिरियस आसा तांकां ऑक्सिजन लायता आणि बांबोळे आणि हेतून धाडटा आमच्या म्हापसा आजिलोन. हे केदें व्हडलें आमकां हे मागता ह्या सरकारा कडेन. स्पेशली आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे, त्याच बरोबर आमचो आमदार जो ह्या भागाचो आसा तेचे कडेन सुद्दां मागता तेंच्यांनी ह्या हॉस्पिटलान आमच्या पेडण्याच्या हॉस्पिटलान लक्ष दिवचो. आणि हॉस्पिटल फॅसिलिटी नवीन येता तेन्ना वगेत आहा, पूण आसा ते हॉस्पिटल आमच्या त्या हॉस्पिटलान जे फॅसिलिटीज आसा, फॉर एक्झाम्पल आमचे आतांच सांगले हांवें टेली फॅसिलिटीज किंवा सॅटेलायट फॅसिलिटी हे जे आसा ते तुमी ताबडतोब विकांसून एकदा तरी आमकां पेडण्या हॉस्पिटलान किंवा कासारवडणे हॉस्पिटलान तुमी दिवची अशें मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.